आज आम्ही धार म्हणून बांदोडा आमचो तालुका आसा तालुक्यांतल्या साकोडा पंचायतल्या धारगे गांवांतले आमचे तृप्ती बायचे घर जे आसा न्ही फाटल्या पावसांत पडलें. पावसांत हांव स्वताक आयिल्लो हांव आनी आमदार गणेश बाबू हांगा येवन तें घर फिजिकली आमी पळयलें आनी तिका आमी सांगिल्लें की घर आमी आमचे कार्यकर्ते एकठांय करून आमी बांदतले अशें तिका उतर दिलें. आनी त्यानुसार आज आमी प्रत्यक्ष ताच्या घराची पांयभरणी केली आनी पांयभरणी करता आसतना ते आमचे स्थानीक आमदार जशे गणेश बाबू गांवकार उपस्थित आशिल्ले, तशेंच आमच्यो सरपंच आशिल्ल्यो, तशेंच आमचे हांगचे पंच आनी शिरीश भाव आनी तशेंच सगळ्यांत तोंडले आमकां ह्या भागांतलो आमचो खांबो आनी बाकी सगळें काम करून तो आमचो गौतम आनी मालोबा हे लोक बाकीचे सगळे जे प्रमुख आसा हांगा उपस्थित आसा. आज काणकोण भागांतल्यान आमचे जे वॉलंटियर्स आसा की श्रमदान कन्सेप्टांतल्या माध्यमांतल्यान आमी जो समाजाचो अत्यंत विकर सेक्शन जो आसा ताका घर बांदपाचो प्रारंभ आमी फाटल्या वर्साच्यान सुरवात केलो. फाटल्या वर्साक आमी 20 घरांतली की आतांय आमी आत्ता पर्यंत जून जुलय पर्यंत जे आसा न्ही सादारण तो 25 घरांचो टार्गेट घेतलेलो आसा आनी प्रत्यक्षांत कामां सुरू जाल्लीं आसा. आनी हें आमी कितें वेगळें करता अशेंय न्ही. म्हाका दिसता जुने पद्दतीन गेले जर जायत जाल्यार गांवचे लोकूच जे आसा न्ही ते एकमेकाक जागयत आपूण स्वता जगताले आनी गांवच्या लोकांक जगयताले. म्हणजे गांवांतलो बारीक मोठो मनीस आसा न्ही ताका मदत करपाची भावना की त्या वेळाचेर लोकां मदें आशिल्ली आनी तातूंतल्यानच त्याचेर आमची सावडीची परंपरा आसतल्यो. तश्योच बाकी जुने पद्दती गांवचें गांवपण गांवचें बुजवणपण अश्यो ह्यो गजाली त्या वेळाचेर चलताल्यो. त्या वेळाचेर पयशांक मोल नासतालें, मनीसपणाक मोल आसतालें. आनी म्हजो आजो म्हजे बापूय बाकी सगळे आसा त्याच परंपरेंतल्यान काम करूं लागलीं. तीच शिकवण म्हाका एज ए कार्यकर्तो म्हणून आमदार म्हणून आज सभापती आसा न्ही ती हांव जपपाचो वयसर प्रयत्न करता आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं ती रुजोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करता आसतना आनी की जुन्या पद्दतीन जें ओतप्रोत मनीसपण जें आसा न्ही भरिल्लें मनीसपण आसा तें इल्लेशें जागोवपाचो प्रयत्न आमी आमच्या ह्या सगळ्या पद्दतीन आमी करत आसता. आनी त्यामुळे आज खूब म्हाका बरें दिसता गौतम बाब नंद बाब बाकी हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांणी स्वताक इनिशिएटीव घेवन जे आसा न्ही खूब हें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे पयल्या फावट आमी काणकोण तालुक्यांतल्यान आमच्या काणकोण मतदारसंघांतल्यान भायर आयिल्ले आसा. आनी अर्थांत भायर येता आसतना की स्थानीक आमदार गणेश बाबू हाजे आमकां सहकार्य योग्य पद्दतीन मेळ्ळें. गौतम बाब बाकी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याचे आमकां तांचें म्हणणें आसा. तांचें म्हणणें आसा की ती ह्या भागांतल्यान एक्सपांड करची, ह्या भागांतल्या प्रत्येक पंचायतींतल्यान 2-2 घरां तरी आमी घेवची अशा तरेचो तांचो हावेस आसा आनी तो पुराय करपाचो प्रयत्न करतले. त्यामुळे केवळ आमी काणकोण मतदारसंघांत करतले अशें ना की ज्या ज्या भागांक जे लोक आमकां कार्यकर्ते किंवा आमदार बाकी सगळे आसा ते आमच्या श्रमदान कन्सेप्टाक जोडले वचपाक सोदता की तांकां आमी त्या भागांक आमी सगळे कडेन वतले. म्हाका खूब आनंद जाता की आज काणकोण भागांतल्यान सादारणशे 1000 कार्यकर्ते आमी श्रमदान कन्सेप्टाचे श्रमदान वॉरियर म्हणून जे आसा न्ही की ते रजिस्टर जाल्ले आसा आनी ते काम करपाक आज प्रत्यक्षान तुमकां फिजिकल पळोवपाक मेळटलें. जे आज गवणे आसात ते सुद्दां आमचे वॉलंटियर आसात. म्हणजे अशा उत्स्फूर्त भावनेंतल्यान हें सगळें काम केल्लें आसा. आनी त्यामुळे हांव सगळ्या ह्या भागांतल्या लोकां कडेन किंवा गोंयभरच्या लोकां कडेन हांव अपील करतां आमी जे सदन लोक आसात जे आर्थीकदृश्ट्या सक्षम जे लोक आसात त्या लोकांनी ते आमकां ह्या कामाक जर सहकार्य केलें आसत जाय जाल्यार हें गांवचें गांवपण मनीसपण श्रमदान कन्सेप्ट आसा खूब फुडें आमी व्हरूंक शकतलो. आनी आमी लोकां कडेन इतलेंच करता की आनी आमी मागिल्लो आसा स्लोगन जो आसा ते आमकां 1 रुपया दियात आनी 1 दीस श्रम ह्या घरा खातीर किंवा अन्य घरी बांदतले आसतले त्या घरा खातीर आमकां हें करपा खातीर श्रम दिवपा खातीर तुमी येत. म्हणजे आमी गोंयकार सगळ्या भावांक अपील करता की अशें मनीसपण आमी जागोवपाक शकले जायती जाल्यार आमच्या गोंयचो तो लास्ट मनीस जो आसा न्ही तो जो असक्षम जो आसा की खंय तरी हताश जावन निराश आसा ताका आमी सगळे गोंयकार म्हणून जे आसा न्ही आमी मदत करूंक शकतले. हो एक मॅसेज आमी सगळ्यांक दिवंक शकता. आमी जाता तितले पद्दतीन जातली मनीसपण जागोवया आनी आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान थोडे सदन आसल्या सगळ्या गोंयच्या भावांनी आसा न्ही ह्या सगळ्या कामाक आमी सहकार्य करचे अशें अपील करता. आनी तृप्तीबायचें आमी घर जें आसा आमी सगळ्यांनी म्हणजे आज खरें म्हळ्यार ताजेर दुख्खाचें म्हणजे जें घर पडचे पयलीं तिजो घोव एक्सपायर जालो आनी हल्ली तिजो बापूय एक्सपायर जाला. त्यामुळे ती दुख्खां अजुनूय दुख्खांत आसा. तिका अशा दुख्खांतल्यान एक तिका उमेद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तिका आधार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हे सगळे कार्यकर्ते काम करता. आनी तृप्तीबायचें घर फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आसा आमी ताका पूर्णपणे बांदून आमी दिता. आमी जो टार्गेट घेतलो की फुडलो डिसेंबर पर्यंत आमी 100 घरां बांदतलो टार्गेट घेतलो. सद्याक आमचो टार्गेट जो आसा तो जून
जुलै 27 पर्यंत आसा 25 आमगे कंप्लीट करप आनी ती फक्त काणकोणूच न्ही त्याच्या अशा प्रकारे ज्या ज्या भागांक केपें आसलें सांगे आसलें पुलियो आसलें ज्या भागांक कार्यकर्त्यांनी आनी तेंचे स्थानीक आमदार किंवा बाकीचे जे व्हॉलंटियर आसा ताणें आमकां प्रोत्साहीत केल्लें आसा की त्या भागांक आमी करतले आनी टार्गेट आसा 100 ह्या वर्सा म्हणजे तो टार्गेट ऑल ओव्हर गोवा आसा. आता हे घर तुम्ही आता चालू केलं सुरुवात केलं केन्ना तयार जातलें म्हणजे साधारणशे 1 महिन्या भितर आमच्या घरान फिनिश जातलें कंप्लीट म्हणजे आज आमी पूर्णपणे दुनियान क्लीन दवरपर्यंत आसा तशें आमी आज सोंपयतले आमचे सगळे व्हॉलंटियर मागीर केन्ना ते परत येतले परत अशें आमकां तशें स्ट्रक्चर उबें करपाक आसा न्ही आमकां 3 ते 4 दीस पडटा बाकी फिनिशिंगाक आतां जाता आनी 25 पडटा टायलिंग बाकी सगळें. इथे लोकल लोक कितले तुमकां आतां जॉईन जाले आनी आतां लोकल आसा कार्यक्रम आसा गौतम भाऊ आसा बाकी सगळे आसा आनी नेक्स्ट फेज जी आसा फाल्यां शेजवाडी काम आसता ते सगळे आमचे लोकलच कार्यक्रम करता आमी करता तशें पूण आमी एक एग्जाम्पल आमी सेट करून दिलें आसा तें बाकीच्यांक दाखोवपाचे प्रयत्न करतात त्यामुळे आज खूप मोठ्या प्रमाणात आमचे काणकोण तालुक्यात कार्यक्रम आसा फुडल्या भागांक जे आसा तांचे लोकल जे आसा ते अडीच भाव सांगलेले आसा जी घरां बांदतलीं तातूंत सगळ्या लोकल लोकांचे पार्टिसिपेशन जे आसा न्ही हे घर बांदून आसतलें अशें ते सांगून दिलें. एका घरात कितले कॉस्ट जाता अशें एक साधारणशे एक आमी म्हणजे एक 10-12 लाख पर्यंत ताजो कॉस्ट आसता ते साधारण 8 लाख पर्यंत तरी आमी ताका बसतात म्हणजे फिजिकल काम करपाक. आणि कॉस्ट कोण बेअर करता तर ही 8 लाख आमी 8 लाख जे बेर करता म्हणजे अशा तरेचे आमी लोकांक अपील केल्लें आसा 1 रुपया आनी एक आमकां तुमी श्रम दियात श्रम दिनार आमचे लोक आसात तशें 1 रुपया दिनार लोक आसात कांय लोक आसा एक घर स्पॉन्सर करणारे आमचे लोक आसात म्हणजे आज हें घर आपण बांदतलो फुडलें घर बांदतलो आतां पर्यंत आसा आमचे जे आसा बरीच घरां एक घर आमकां स्पॉन्सर केल्लें आसा आनी तशीच आमकां म्हणजे कोण 5 दितलो कोण 10 दितलो जेका मनाक पटला तो आमी अपील केलें 1 रुपया पूण 1 रुपया दिना तो त्या पेक्षा तो 5 दिता लाख दिता अशें 2 लाख दिता कांय जमले जाल्यार तो म्हणटा की आपूण 8 लाखाचें घर कॉस्ट आसा ते आपूण सगळो कॉस्ट बेर करता अशें मागीर तुम्ही हांगासरले आदले पंच तशेंच आयज तवडकार सरा वांगडा मेळून तुम्ही हांगासर श्रमधाम जो कॉन्सेप्ट आहा ताका सपोर्ट करून आयज तुम्ही घर बांदून दिवपाक हांगासर फुडें चल्लेले आसा सो कशे तरेन पळय एक्चुअली कितें आसा पळय जेन्ना पावस मोठो पडलो तेन्ना पावसान तिचें घर डेमोलिश जालें डेमोलिश जाल्या बरोबर पेपरार न्यूज हायलायट जाली सो तेन्ना सरान ती रोखडीच लक्षांत घेवन सराचो मोठो उपकार आमचेर की सरान ह्या जाग्यार आमदाराक सांगलें आनी रोखडेच सर हांगा आयले उपरांत सरान घर इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत हांगा जी कितें वास्तुस्थिती आसा ती सरान सारकी एक्झॅक्टली पयल्या उपरांत सरान त्याच वेळार सांगलें की हें घर आमी जाता तितल्या बेगीनच्या बेगीन उबें करुया म्हणून हेका लागून हांव सामको सराचो मना काळजांतल्यान आभारी आसा कित्याक अशी जेन्ना एक व्यक्ती आसता तिका आदार ना त्या मनशाक आदार दिवपाक जर कोण फुडें येता जाल्यार तेजे जे रीण आसा जे उपकार आसा ते मनीस केन्ना विसरपाक शकना. आयज ह्या वाठारान आमकां खबर आसा अशे खुबशे गरीब लोक आसा पूण त्या लोक थोडे घर बांदपाक एफर्ट जावपाक शकना पूण त्या लोकां खातीर हो जो आदार आसा जो श्रमधाम कॉन्सेप्ट जो आसा सराचो तो अत्यंत इम्पॉर्टंट आसा. अशा कॉन्सेप्टाक आमी सदांच तेंको दिता आमी पंचायत म्हणूनय आमी तेंको दिता कित्याक ज्या टायमार हे इन्सिडंट जालो तेन्ना लोकांक खूब दुख्ख जालें पूण लोक सराची अपील जी आसा पळय 1 रुपया दी म्हणून पूण 1 रुपया मागल्या उपरांत खूब जाण 5,000 10,000 दिवपी आसा ताका आमी वेलकम करता आनी अशा कॉन्सेप्टान आतां आमदार येयल्लो पयलीं एक अर्द वर पयलीं तेन्ना आमदारूय म्हणटालो की ह्या आमच्या मतदारसंघात 7 पंचायती येता एके पंचायतीन आमी निदान 2-2 तरी घरां बांदुया अशें आमदाराचें एक विजन आसा आनी आमदाराचें आनी सराचें जें कॉर्डिनेशन आसा त्या कॉर्डिनेशनाक लागून आयज हें घर आमकां जाता तितलें बेगीन उबें जाल्लें दिसतलें आनी हेका लागून हांव सराचें सामकें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता गांवचे वतीनूय सारके आभार मानता आनी तिजे वतीनूय सामके आभार मानता. मेघन सत्यवान दिरी आणि आम्ही ज्या जाग्यार सरान जी घर बांदलात श्रमधाम आश्रम म्हणून पयलीं स्टार्टींग आमगेले हें केल्लें बड्ड्यांक जें आमी स्टार्ट केल्लें तें अजून म्हळ्यार आमी सरा बरोबर काम करीत आसात आनी आमची सगळीं आमगे सगळे लोक आहा सगळे आमची बरे सगळे आहा सराचे आमगेली फॅमिली अशी म्हणून आमी सगळे बरे भाशेन आमी काम करता कसली अडचण कितें आसल्यार सुद्दां आमी कुशीन दवरून ज्या जाग्यार आमकां सर आपयता न्ही त्या जाग्यार आमी अवश्य येतात. तुम्ही खंयसर रावपी आमी काणकोण असलें काम तुम्ही पयलीं केल्लें केन्ना केन्ना आमी शेतां बितां ल्हान आसतना आई बरोबर बी करतालीं खरी बिरगेन करतालीं पूण मागीर मदीं लग्न जालें आमी कामां हांव इंडियन बँके कामां आसता मदीं मागीर गेलें परत हे सरान स्टार्ट करता आमी खरें बिरें चिरें सगळ्यांक माथ्यार बिथार घेतात तशें कांय प्रॉब्लेम ना करूं करनाका पूण कळो ना कळनाका पूण अवश्य सगळे लोक आमगेले कळण जाले ते सुद्दां न्ही आमी सरा बरोबर काम अवश्य करतात.
ओके तुमकां दिसता की आतां थोडे आसा ते लॉस्ता काम करपाक असले तुमकां तांकां कितें सांगपाचें? न्ही तांकां आमी सांगला लसता भयणी लजोन कांय फायना काम करपाक कांय लचपाची गरज ना कित्याक काम हें सगळ्याक करपाक पडटा घरान सुद्दां हे रांदप जेवप कपडे धुवप सान्न मारूं हें सुद्दां कामूच न्ही तशें एक घर बांदप म्हळ्यार एक कोणा तरी आदार नासल्यार हें आमगेलो आदार अशें म्हणून तेमी आमी सूख दिवपा खातीर एक आमी घरा तांकां रावपा खातीर आमी काम करपाचें कितें जाता तें आमच्यान करून तांकां दिवपाचें अशें आनी कांयच ना आमच्या सरांश रमेश तवडकर हांच्यांनी खुबशीं घरां बांदली खूब कडेन ताणें काम केलें काणकोणान तर म्हणजे जे ताणें सांगलेलें त्या शब्दाक ते जपले आमदार आसा पूण तो आमदार म्हणून आतां काम करना काणकोणचो आमदार खंय येवन घर बांदता धारबांदोळे येवन घर बांदता तो सांगता आपल्या पोरीन 2-2 घरां खंय तरी घेतलो एक घर खंय तरी घेतलो तुमी लोक पावयतलेच पण म्हाका अशें दिसता की हो जो विशय आसा न्ही हो तुमी प्रसार माध्यमांतल्यान न्ही तुमी हो चड हें करपाचें म्हणजे एज अ मनीस म्हणून एज अ मिडिया पर्सन किंवा एज अ प्रोफेशनल अशें म्हणून न्ही आयज हो विशय माणुसकीच्या दृश्टीन सर दाखोवपाक सोदता जाल्यार म्हाका अशें दिसता की माणुसकीच्या दृश्टीन तुमी हो विशय जो आसा हो प्रत्येक कडेन भायर पावपाक जाय कारण आज अशें कोण करना आयज तुमी पळयला आयज सगळे जाण म्हणजे विशय वेगळेच चालल्या की आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा स्वयंपूर्ण ही स्कीम ती स्कीम त्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जातल्यो त्यो आमचे पर्यंत पावतल्यो त्यो करतले पण एक्चुली त्यो पावता ना आयज म्हाका अशें दिसता की प्रसार माध्यम आसा पळय हाज्या सारकें आनी अस्त्र ना तुमी लोकांक वयर काडपाक शकता तुमी लोकां पर्यंत विशय पावोवपाक शकता म्हाका अशें दिसता की हो विशय आसा न्ही हो तुमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी थंय जागोवपाक जाय इवन तुमी सुद्दां येवंक जाय तुमी काम करपाक येवपाक जाय आनी तुमी सांगपाक जाय प्रत्येक गांवांत वचून सांगपाक जाय की बाबा हे पयलींचे जे आशिल्ले म्हणजे एकामेकाक मदत करपाचें आशिल्लें तें तुमी पावोवपाक जाय हें काम आमचो सर रमेश तवडकर करता आनी म्हाजी भरपूर इच्छा आसा आयज जशें आमी हांगा पावल्यात इतलें सोंपें काम न्ही काणकोणच्यान हांगा आतां 100-200 लोक काणकोणच्यान आयल्या आयज स्वताच्या घरांत काम करपाक कोणाक टायम ना म्हणजे स्वताचेच सांबाळपाक टायम ना असलें आसतना काणकोणचो सगळो कार्यकर्तो प्रत्येक बायल प्रत्येक ती कितें बेकार ना पण ती हांगा येतात हो कितें फकाणाचो विशय न्ही म्हणजे एक घर बांदपाक ती येतात जाल्यार अश्यो गोश्टी सगळे कडेन सर आमचो जागोवपाक सोदता अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स उरले सायडीच्यान तो लोक कितें करतात समाजकारणांतल्यान राजकारण करता हो राजकारण घेवन समाजकारण करता सो म्हजी इच्छा आसा की तुमी हो विशय आमच्या रमेश सराचो सगळे कडेन पावयात रमेश सर हो सगळ्यांच्या मनान प्रत्येक रमेश कडेन प्रत्येक हांव सदांच म्हणटा की रमेश तवडकर हें नांव न्ही ही व्यक्ती न्ही रमेश तवडकर हो विचार जो आसा पळय हो प्रत्येक मनशा भितर रमेश तवडकर प्रत्येक गांवांत प्रत्येक भुरग्यां मदीं तयार जावपाक जाय म्हणजे रमेश तवडकर अशें न्ही रमेश तवडकर नांवाचो जो विचार आसा हो प्रत्येक कडेन वचपाक जाय हे श्रमधाम प्रत्येक कडेन वचपाक जाय म्हजी इच्छा तुमचे कडेन आसा की तुमी हो विशय सगळे कडेन प्रत्येक गांवांत पावयात प्रसार माध्यमांतून पावयात एज अ मनीस म्हणून पावयात देव बरें करूं